काणकोण न्हय कुंकळे राष्ट्रीय महामार्ग 66 वेल्या अपघात प्रवण आशिल्ल्या वाठाराक लागून थळावे तिडकल्यात। कुंकळे बस स्टँड ते देमानी वाठारांतल्या धोकोदायक रस्त्याचेर बेगोबेग सुरक्षे विशीं उपाय येवजण करची तशेंच बेपरवा अधिकाऱ्यांचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी करीत नागरिकांनी कुंकळे पुलीस स्टेशनात निवेदन सादर केला। फाटल्या 3 म्हयन्यांत ह्या मार्गाचेर 3 जाण अपघाताक मरण आयिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केलो। देखून ह्या मार्गाक अपघातांचो ब्लॅक स्पॉट म्हूण घोशीत करून सुरक्षतेचे उपाय येवजण करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या। आणि प्रत्येक एजन्सी जी आसा एसोसिएटेड विथ हायवे रायट फ्रॉम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWD हे मंत्री सीएमा सुद्धा सांगला, सीएमा सुद्धा खबर आहा। त्या सीएमा येणे जाणे जे कुंकळ्या खूब पावटी आसता हे ह्या भाशेन ड्रीम खंयचे इंजिनियरींग कायद्यान बसता ते कोणा खबर ना आज पर्यंत। सो आनी कोणा एक्सिडेंट जावं न्हय आनी लोक स्मुथली चलपा बिलपा शकचे म्हणून ही आमी मागणी केल्या। एक्चुअली मागणी करप न्हू ते तांकां कळपाक जाय, हेच प्रॉब्लेम करताय आनी आमकां सॉर्ट आउट करपाक आमकां हेंचे कडेन येवची पडटा। सो हें अशें जावपाक जायना। जाता तितली बेगीन ही ड्रेनेज काडची, जाता तितली फ्लॅट करची, लेवल करची, इतली आमी मागणी घेवन आयले। आमच्या एक कुंकळे मोठो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटालो आसा आनी ते ड्रीम प्रोजेक्टा लागून कुंकळेच्या लोकांक नागरिकांक सारक्यो प्रॉब्लेम जातात। काही लोकांचे हातपाय मोडले, जवळ जवळ 3 लोक गेले 3 म्हयन्यांत 3 जाणांचे मरण जाले ह्या ड्रीम प्रोजेक्टा लागून। आनी हो जो आमच्या हायवेचेर जो प्रोजेक्ट आसा अशें आमी थंय पळयलां, रस्त्या पासून दोपारभर वयर ताजे ड्रेनेजाचे वयर काडिल्ले आसा पेवर्स लावन। आनी कुंकळे बस स्टँड तो देमानी पर्यंत जो विशय आसा तो लोकां खातीर सारको घातक। आनी ताका लागून आमी आमचे माननीय PWD मंत्री दिगंबर कामत हांकां मेळ्ळे आनी हांकां हो विशय सांगलो। आमकां इतली डेंजरस जालो आहा की भायर सरपाक भितर सरपाक भिरांत दिसता। इतली हायटीचेर ती ड्रेनेज बांदल्या आनी ते हायटी लागून गाडी आहा त्यो हे सायडीक गेले जाल्यार दुसरे सायडीक गाडी आहा त्यो आमच्या आंगार येता। ताका लागून 3 एक्सिडेंट जाले आनी म्हाका लागून भायर सरपाक भिरांत दिसता, कारण ते गाडी आमच्या आंगार केन्ना आमकां मारून उडयतले काय म्हणून हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून सांगून आमकां आतां हो डेड ट्रॅप केलो आहा। आतां लोकांक भायर सरपाक भितर सरपाक आनी चलून वचपाक तरी सामकी भिरांत जालो आहा। कित्याक इतल्या हायटीचेर चडले जाल्यार त्या हायटी वयल्यान देंवपाक आनी लोकांक त्रास जाता।